येवकार हा समृता खणगांवकर, सुरेखपुराचे हेडलाइन्स। पिरणा जाता रस्तो रुंदीकरण, आमदार चर्चा करपाक ना तयार। लिपोन भोंवता गावात, मुखार येवन लोकां सयत उलोवचे, आमी आमचो जागो दिवचे ना। थळावे पेटले हट्टाक, आरजीपीन विशय केलो हायलाइट। काणकोणा बस स्टँडार लोकांच्या येवकाराक फोंडकुलां रावल्यात आतुरतायेन। बशीच्यान लोकांचे जाल्यात हाल, बसवाल्यांक पडटात गाळयो, खंय गेले संबंधीत खाते, लोकांक पडला प्रस्न। म्हापसा नगरपालिकेचे बसकेत जाले साबार विशयांचेर चर्चा। म्हापसा बस स्टँड वाठारात पीपीपी मॉडेलाचेर येवपी प्रकल्पाक सारकी कसलीच उपाय येवजण नाशिल्ल्यान कांय नगरसेवकांनी दिलो न्हयकार। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पिरणा रस्तो रुंदीकरणा संबंधीत थळाव्यांनी आमदाराक मेळपाचो हट्ट केला, पूण थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकार गावात लिपोन कार्यावळी करता। जो मेरेन आमदार थळाव्या सयत चर्चा करिना तो मेरेन जमनीचो इल्लो कुडकोय आमी दिवचे ना। थळाव्यांचे हुस्के घेवन आरजीपीन पत्रकार परिशद घेतली। थळावो आमदार लिपोन कार्यावळी करता, तेवूय लोकांक कानोकान खबर लागनासतना। पिरणा रोड वायंडिंगाक लागून लोकांची शेतां, भाटां आनी जमिनी वयता। आमदाराक चर्चेक आफयल्यार तो चर्चेक येवपाक तयार ना, हाचेर थळाव्या जमीन दिवपाक तयार ना। हे सगळे मुद्दे मुखार घेवन रस्तो रुंदीकरणाचेर आरजीपीन निषेध उक्तायला। आम्ही सांगलेले की आमच्या पंचायतीच्या ग्रामसभेक निळकंठ हळर्णकर जो थिवीचो एमएलए आसा त्याने येवचो गांवांतल्या लोकां वांगडा डिस्कस करचे म्हणून रेजोल्यूशन घेतले। ते रेजोल्यूशन घेतल्या उपरांत निळकंठाक 3 तारखेक लेटर गेलें की यो म्हणून, जाल्यार तो अजून मेरेन येवंक ना। आता काल अशी गजाल घडली की निळकंठ हळर्णकर लिपोन पिरणा गांवांत येयलो आनी सॅपलिंग डिस्ट्रिब्युशन तेणी केलें। ते सॅपलिंग डिस्ट्रिब्युशन जेन्ना करतना तेणी सरपंचान आनी तेणे कोणाकूच खंयच्याच वोटराक तेंच्यांनी म्हणजे तेंचे कोण मनीस आहा तेंकां सोडून खंयच्याच ग्रुपान तेंच्यांनी लोकांक इन्फॉर्म करूंक ना, ना वॉर्ड वायज ग्रुपान तेंचे, कित्याक आमचे प्रत्येक वॉर्डाचे ग्रुप्स आसा तेतून तेंच्यांनी लोकांक इन्फॉर्म करूंक ना। व्हीडीसीचो ग्रुप आसा तेतून इन्फॉर्म करूंक ना, बायपास रोड कमिटीचो रोड हे आसा ग्रुप आसा तेतून इन्फॉर्म करूंक ना, आनी बाकीचे गांवचे ग्रुप कॉमन ग्रुप आसा तेतून कोणाकूच मेसेज घालूंक ना। बायपास रोडाक लागून जे लोकांचे जमनी वयता, जागे वयता ते लोक येयल्ले, ते ओनर्स येयल्ले। सो तेंच्यांनी इतलेंच सांगलेलें की एमएलए आमकां जाय, एमएलए कडेन डिस्कस करपाक जाय, आनी तो मेरेन आमी हांगा रोडाचो एक जाग्याचो 1 स्क्वेअर मिटर सुद्दां रोडाक लागून दिवपाचें ना म्हणून। तेन्ना जेन्ना सरपंचाक विचारलें की सरपंच एमएलए कित्याक येना, तर सरपंचान सिंपल आन्सर दिलो की तेका हातीक धरून आपूण हाडूंक काय म्हणून, ओडून हाडूंक काय म्हणून। जाल्यार आतां जेन्ना तो येता गांवांत तेन्ना सरपंच कित्याक इन्फॉर्म करिना, तेचो मिनींग की हो बीजेपीचो जो सरपंच आसा संदीप तानावडे, जो सदानंद तानावडेचो भाव जावन आसा, हो संदीप तानावडे हो ट्रिपल इंजीन जे बीजेपी सपोर्टेड पंचायत आसा, हो प्लस बीजेपीचो एमएलए निळकंठ हळर्णकर आनी बीजेपी पार्टी, बीजेपीचो गव्हर्मेंट, हे तिगूय जाण मेळोन आनी सेंटर हे चौगूय जाण मेळोन गोंयचे आमचे सध्या निसंटन करपाक उठलेले आसा। आमचे पिरणा गांव काबार करपाक उठलेले आसा। आमच्या गांवच्यान 3 रोड दाखयतात ते। एक रोड आसा तो मेन गांवांतलो 15 मीटर दाखयला, जी आयची वीथ 6 मीटर 6 ते 7 मीटर आसा मॅक्झिमम, तो त्याच्या वयर वचपाक शकना। आनी दुसरे 2 रोड बायपास रोड दाखयला, ते बायपास रोडा वयल्यानूय तेंच्यांनी थंयसर ते कित्याक दाखयला कित्याक ना ते आमकां खबर ना, कित्याक शेतांच्यान आनी लोकांचे प्लांटेशन आसा थंयच्यान दाखयल्ले आसा। जेन्ना हो येता आमदार जेन्ना गांवांत येता तेन्ना लोकांक कळपाक जाय आसलें, कित्याक लोक तेन्ना तेका क्वेश्चन करता आसले, तेका लिपोवन हाडटात, आपल्या मनशांक हाडटात, थंय फोटो मारतात आनी हे परते आपल्या गांवांत तो आपल्या घरा वयता। सो हे खंय तरी आसा, हें बंद जावपाक जाय आसलें, हे लोकांक कळपाक जाय आसलें, जावंक ना, हेचो आमी जाहीर निशेध करता। आनी बाकीचे जे हांगा पॉलिटिक्स करपाक सोदतात, विजय सरदेसाय हांगा पिरणा गांव वाचोवपाक सोदता, जाल्यार विजय सरदेसायक आनी किरण कांदोळकर जो विजय सरदेसाय ताका उगडास करून दिवपाक सोदता की हो रिजनल प्लॅन जेन्ना 2011 येयलो तेन्ना 2012 जेन्ना पर्रीकर सीएम जालो तेन्ना हो प्लॅन अबेन्सान दवरलेलो। तो 6 वर्सान विजय सरदेसायन हो प्लॅन येयलो आनी 2018 ऑपरेशनलायज केलो, रिनोटिफाय केलो। आनी आयज जे लोकांची जी तलवार आसा खड्ड्याचेर, ही तलवार ह्या विजय सरदेसायक लागूनच आसा। आयज जे 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटर जे लोकांक जे नोटीसी वयता ते विजय सरदेसायक लागूनच वयता। आनी जो कॅप्टन विर्याटोय काल पिरणा पावलो तेकाय सांगपाक सोदता की तुजी जी पॉलिटिकल पार्टी आसा काँग्रेस, तेंच्यांनी जो प्लॅन केल्लो आनी जेन्ना तूं गोंयचो आवाज नासलो तेन्ना ह्याच काँग्रेसीक तूं चोर म्हणटालो, करप्ट म्हणटालो, सेल्फिश म्हणटालो, हेंच्यांनी रिजनल प्लॅन घोटाळा केला म्हणटालो, लँड स्कॅम म्हणटालो, आनी ते लँड स्कॅमाचेर तुमी केसी पासून घातलेले आसा। जाल्यार हो विर्याटो येवन आमच्या पिरणा गांवांत कसली हें करता, पॉलिटिक्स करता। तुज्या कडेन जर जाता जाल्यार तूं तुज्या दाबोळेची पयली दाबोळी क्लीन अप कर, दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे मायग्रंट आसा तांकां क्लीन अप कर, व्हडले व्हडले जे मेगा प्रोजेक्ट येता पळय ते हाडून दाखय। हांगा पिरणा गांवांत तुका इंटरफियर जावपाची गरज ना, तुजी लायकी ना।
सो हे सगळें जे राजकारण हांगा जे करपाक सोदता, पॉलिटिक्स करपाक सोदता आनी आमचे पिर्णा गांव फोंडान घालपाक सोदता पळय, हांकां सांगपाक सोदता की पिर्णाचे गांवांतले लोक उबे आसात, हांव लोकां वांगडा उबो आसा, जो मेरेन हे आमचे स्क्रॅप जायना तो मेरेन हांव लोकां वांगडा उबो आसतलो. हांगा आमकां पॉलिटिक्स करपाची गरज ना, पूण तुमी हांगा पॉलिटिक्स करूं नाका, कित्याक हो सरपंच आनी MLA पॉलिटिक्स करता तो करता, आतां ऑपोजिशनूय हांगा जी नाटकां करता पळय ही आमी खपोवन घेवपाचें ना. देव बरें करूं. आमी रस्त्यार आतां आमी लोकां कडेन वयतले, लोकां कडेन मेळटले, लोकां कडेन उलयतले आनी जर टायम येता जाल्यार आमी रस्त्यार 100% येतले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. राजधानी पणजे सारखे फुडल्या टप्प्यात म्हापसा, वास्को, मडगांव स्मार्ट सिटी प्रकल्प चालीक लावपा खातीर वावुरतले अशें मुख्यमंत्र्यान विधान केला. म्हापसा फकत स्मार्ट रस्ते आनी स्मार्ट गटर करात, तशेंच म्हापशेच्या आमदाराक स्मार्ट करात अशें म्हणत म्हापशेकारांच्यो आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रिया मुखार आयल्यात. पळयात. पणजे शहरात अपुरे नियोजन उक्ताडार आयले. स्मार्ट सिटी म्हणून पणजेच्या प्रकल्पाविशीं साबार प्रश्न निर्माण जाल्यात. अमृत येवजणेखाला म्हापसा, वास्को, मडगांव ही स्मार्ट सिटी म्हणून विकसीत करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा. स्मार्ट सिटीच्या नांवान पयशे खावपाची कामां चल्ल्या अशें म्हणत म्हापशा शहरात स्मार्ट सिटीची गरज ना अशी प्रतिक्रिया म्हापशेकारांनी दिल्या. आता आमच्या गोयच्या सीएमान वास्को, म्हापसा, मडगांव स्मार्ट सिटी करपाचें उलयलां. आता आमी ऑलरेडी पळयता पणजे कितलींशीं वर्सां स्मार्ट जाता, हेंचे कडेन ती आतां स्मार्ट सिटी म्हणून तेजे कडेन डेव्हलपूच जायना. आयज पणजेची परिस्थिती स्मार्ट सिटीच्या नांवान सारखे घट्टण आनी निसाणटाण करून सोडलेले आसा. आयज वयता थंयसर नव्या रस्त्यांचेर खड्डे दिसता, ड्रेनेज सिस्टम टोटली फेल जाल्ली आसा. स्मार्ट सिटी म्हटल्यार कितें, स्मार्ट सिटी पयलीं आसलेली, पयलींची जी पणजे आसा आनी आयज जी पणजे आमी पळयता पार्किंगाक प्लेस ना कितें, आनी जे काम केलां न्हू तें चीप क्वॉलिटीचें काम केलां, सारकें क्वॉलिटीचें काम जावकूच ना. मटेरियल जे वापरला ते सारखे सब स्टँडर्ड मटेरियल वापरला, कित्याक जे कॉन्क्रीट ब्लॉक सुद्दां आहा न्हू तांकां क्रॅक पडलेले आसा. सो आनी जे पद्दतीन जे प्लॅनान काम जावपाक जाय तशें काम जावंक ना. आतां हेंच काम तूं मडगांव, म्हापशा आनी वास्को करतलो कितें, आनी ही तुजी स्मार्ट सिटी. हांव जाल्यार म्हाका एक क्लियर कट दिसता ही पयशे खावपाची कामां. 1000 कोटी सेंटरा कडल्यान हाडपाचे आनी हांगासर खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिवपाचे आनी तेजे कडल्यान कितें खावपाचे आनी आपले पोट भरपाचे. हें दिसता आतां, कित्याक ज्या पद्दतीन स्मार्ट सिटी जावपाक जाय आसली पणजे आयज सगळ्या लोकांक दोळ्यान दिसता. कामाक जे लोक वयता ते त्रास भोगता. आयज हो रस्तो बंद, फाल्यां तो रस्तो बंद, आनी इतली वर्सां लागना रे स्मार्ट सिटी करपाक. 6-7 वर्सां लागना स्मार्ट सिटी करपाक. सो हांव म्हाजी कळकळेची विनंती, वास्को ऑलरेडी स्मार्ट आसा, मडगांव ऑलरेडी स्मार्ट आसा, म्हापशा ऑलरेडी स्मार्ट आसा, फक्त स्मार्ट रस्ते आणि स्मार्ट गटर करा, इतलेच पुरो आनी काय ना. तुझे स्मार्ट सिटी 1000 कोटीचो चुराडा केला हे आमकां खबर आसा. स्मार्ट सिटीचो अर्थ तूं भायल्या कंट्रीन जेन्ना भोंवता तेन्ना तुमी समजून घेयात. रस्त्याच्या सायडीक फुटपाथी बांदल्यो, पेवर्स घातले, हेका स्मार्ट सिटी म्हणिना. आतां तूं म्हापशा बद्दल उलयता न्ही, म्हापशा शहराच्या आमदाराक पयलीं स्मार्ट कर. म्हापशाच्या आमदाराचें 2045 विजन जे आसा न्ही ते असले पावसान जे आमचे म्हापशेकार जे रस्त्यार चलतना व्हांवन वयतात, लोकांचे स्कुटरी रस्त्यार व्हांवन वयतात, रस्त्यारसून उदीक जे व्हांवता न्हू गटरांसून व्हांवूंक जाय न्ही, ते रस्त्यारसून गटरांसून उदीक व्हांवपाक जाय न्हू, ते म्हापशा शहरान आयज रस्त्या वयल्यान उदक व्हांवता. तुज्या स्मार्ट सिटी बद्दल जे आयज तकलेन जे विचार जे आसा न्हू, 1000 कोटी परत तुम्ही दिल्लीसून हाडटले, 200-300 कोटी खर्च करतले. तेज्या पयलीं म्हापशा शहरान 2012 सिवरेजचे ट्रिटमेंट प्लांट घातलेले आसा, रस्ते फोडून दवरलेले आसा, पायपां घालून दवरलेली आसा, टँकान उदीक जे ओवरफ्लो जाता रस्त्या वयल्यान ते पयलीं सारके कर. 2012 आनी 2025 पावले, ते आज पासून तूं स्टार्ट करूंक ना, ते पयलीं स्टार्ट करून घे. आमकां तुज्या स्मार्ट सिटीची म्हापसा शहरान गरज ना. तुमचे तकलेन स्मार्ट कितें आसा न्ही की 1000 कोटी हाडपाचे दिल्लीसून आनी तेतूनसून 200 कोटीचें काम करपाचें, 800 कोटी तुमच्या बोल्सांनी भरपाचे, हेजे तुमचे स्मार्ट सिटी. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. काणकोणा KTC बस स्टँड फोंडकुलांनी लोकांक येवकार दिता. बस स्टँडार सुरवेक आसलेल्यो रस्त्याच्यो पट्ट्यो मोडिल्ल्यान ही गत पळोवपाक मेळटा. दर फावटी बशीच्या ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांक गाळयो खावच्यो पडटा. संबंधीत खात्यान दोळ्यार हात दवरला काय कितें, लोकांक प्रस्न पडला. पळयात देविदास गांवकाराचो हो खासा रिपोर्ट. जेन्ना कोणी खंय नव्या जाग्याचेर प्रवेश करता त्या वेळाचेर ताजे वेलकम हे फुलां घालून ना तर कुंकुम लावन करता. पूण काणकोण तालुक्यांतलो जो KTC बस स्टँड आसा, ह्या KTC
बस स्टँडाचेर ज्या बशी येतात तांचे वेलकम ह्या फोंडान टायर गेल्या उपरांत आलता झुलता जशें की बोटी सारके घुंवता गाडयो आनी ताच्या उपरांत जे लोक गाडी बस स्टँडार पावले म्हणून उबे रावतात ते आड पडटा आनी त्या वेळाचेर कंडक्टराक आनी ड्रायव्हराक गाळी खावचें पडटा. म्हणजे ह्या बस स्टँडाचेर जेन्ना बसी भितर सरतात त्या वेळाचेर ड्रायव्हर आनी कंडक्टराचे वेलकम हे गाळ्यो खावन जाता. कारण हांगासर पळयलें जाल्यार हे कितलेशेच दीस अशें सिच्युएशन हांगासर पळोवपाक मेळटा की एंट्रन्साचेर आशिल्लो डांबर व्हांवन गेला. ह्या बसीवाल्यांनी खंय कितल्याशा फावटी KTCक सांगलें तरी पूण KTC वाले अजिबात हांगासर लक्ष दिना. हाचे फाटलें कारण कितें तें समजना. तशें जर ओवरऑल जर आमी ह्या KTC कडेन पळयलें जाल्यार KTC बस स्टँडा कडेन जी KTC ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटीचें लक्ष आसा काय कितें हो मोठो प्रश्न. मात्र हांगा बस स्टँडाच्या एंट्रन्साचे खड्डे अशें पडला कित्याक लागून हे अशें. आतां पावसा लागून चड जाला. कितें प्रॉब्लेम कितें जाता तुमकां बसी येताय बसी ह्या फोंडा भितर पडटा आनी बसी सामकी पट्टी बिट्टी मोडटाय. पयर सामके त्या बसीची 2 पट्टी एक बरोबर मोडल्यो आनी कितें जाता पॅसेंजर जे पळय येता बस स्टँडार बसीर पावपा बस ते उबी रावताय. उबी रावली की हेतू पडटा ती बॅलन्स जाता. पयर एक कोण जाणटी बायल सिटाचेर पडली ती त्या कंडक्टरा ड्रायव्हराक दाखोवपाक लागली तूं गाडी कशी चलयता काय म्हणून. सो हेजेर मातशें कदंबान मातशें लक्ष घालचें. कित्याक आमी ऑलरेडी तांकां सांगलें कितें हें मातशी बेगीन करचें कित्याक आमकांय बी लॉस जाता. कित्याक पट्टी मोडप म्हळ्यार 4-5 हजार रुपया खर्च जाता. सो एक रिक्वेस्ट आसा. पूण आतां केन्ना साकून अशें सिच्युएशन सुरू जालां. आतां तो पावस पडपाक लागल्या 2-3 म्हयने जाले. मे म्हयन्यासान चालू आसा तें. तेजेर कोणूच चवकशीच करना. आमी सांगलें तांकां कंट्रोला हिंगा सांगलें कितें मातशें तेजेर मातशें लक्ष घे म्हणून कितें आसा तें मातशें पळय म्हणून. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. बुधवारा म्हापसा नगरपालिकेची बसका जाली. या बसकेत कोयर म्हापसा बस स्टँड वाठारात येवपी नवे प्रकल्प आणि हेर साबार विषय चर्चेक आयले. म्हापसा बस स्टँड वाठारात PPP मॉडेलाचेर एक व्हडलो प्रकल्प येवपाचो आसा. या प्रकल्पाचेर सारकी कसलीच उपाय येवजण नाशिल्ल्यान कांय नगरसेवकांनी न्हयकार दिलो. पळयात बसकेत जाल्ली चर्चा. तेजेर तुमकां खबरूच आसा की आमदार CM आनी चीफ ऑफिसर आनी MNE यांचे डिस्कशन जाले उपरांत तेंच्यांनी एक तांकां एक नॉन बल्क जनरेटर आसा पळय तांकां एक तेंच्यांनी फिक्स प्रायस 4 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर अशी ही एरिया धरून जे एरिया आसतली प्रत्येक शॉपाची ताका तसो त्या प्रमाणे टॅक्स लागतलो अशें तेंच्यांनी हें करून ते 4 वर्साचे तेंच्यांनी भरता म्हणून अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. पूण सद्या आतां घेवपाक स्टार्ट केला ते कॅल्क्युलेशन अजून COन म्हाका काय डायरेक्शन दिवना सांगूंक ना की स्टार्ट केलें म्हणून. आतां फुडें CO विचारचें. गार्बेज आसा ती आमकां आतां सालिगांव प्लांटार धाडची पडटा. दोन्ही सेग्रिगेटेड वेट आनी ड्राय. त्या खातीर व्हेकल ही इतल्या डिस्टन्सार वयता ओवरऑल म्हापसा भोंवता सगळें मेंटेनन्स हे बारीक आसता. एक गाडी व्हेकल ब्रेक डावन जाली की दुसरी घालची पडटा. म्हणटकीर खंय मातशें शॉर्टफॉल्स जाता आनी आसतातूच. सध्या आमी पळयला की म्हापसा नगरपालिकेचे ज्यो हॉर्स वॅन आसा बाकीच्यो ज्यो गाडयो आसा तांचे ब्रेक खंय तरी फेल जाता ते मदीं मदीं बंद पडटा. केन्ना मेरेन हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो बिकॉज हे इमर्जन्सी व्हेकल्स आसा खंय तरी तेंची काळजी घेवंक जाय आनी लोकांचे कांय थळाव्यांचे म्हणणें की तेंचो प्रॉपर मेंटेनन्स जायना. प्रॉपर मेंटेनन्स म्हणजे लास्ट एक व्हिडिओ सर्क्युलर जातालो तो आमी पळयल्लो की हर्ट्समॅन आमची बॅटरी डावन आसली पूण ऑलरेडी हो इशू खबर आसलो हेका पण कांय कारणान ती अचानक स्टार्ट जाली व्हेकल म्हणून ती तेणी इमर्जन्सी म्हणून व्हेली पूण तेजो परत तोच इशू जालो. पूण आमचे युनियन मिनिस्टर आसा श्रीपाद भाऊ ते MP फंडांसून आमकां तेंच्यांनी एक ऑलरेडी सँक्शन जाल्ली आसा. बस स्टँड डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडल्यान आमकां रिक्वेस्ट येयल्लें की तो यूज ऑफ म्युनिसिपल लँड फ्रॉम म्हापसा बस टर्मिनल रिडेवलपमेंट करपा खातीर ते PPA मोडार ते आमचो जो लँड आसा थंयसरलो अरावंड 12,750 स्क्वेअर मिटर आसा तो ओनरशीप म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन आसा. म्हणटकीर तेंचे आमकां रिक्वेस्ट येयल्लें की तो PPA मोडार आमी तो रिडेवलपमेंट करपाक सोदता ते प्रमाणे आमकां तेंच्यांनी NOC दिवची म्हणून. तशें ते कावन्सिलान डिसिजन जाला की अशें सद्या आमी प्रोविजनल NOC दिवची तेंकां ऑन द बेजीस ऑफ फाल्यां थंयसर कितें प्रोजेक्ट येतलो तो पयलीं आमच्या कावन्सिलाच्या नजरेक येतलो आनी ते उपरांत तेजे अप्रुवल.
जे कावन्सिलर ते थोडे म्हणणे आसा की तो लोकां कडेन सारको कोऑर्डिनेट करिना, सारके रिप्लायज दिना, अशे बाकीच्या कावन्सिलराचे इश्यूज आसले. मागीर हेजेर डिसिजन अशें जाला की आमी ताका तेजी ज्यो ताका ऑर्डर दिली आसा ज्या प्लेसीर ती खंय तरी शिफ्ट करची म्हणून अशें सीओक सांगलेलें आसा. अक्षरशः अशें सोटोवपाचें काम तो शिवाजी कांबळे आसा पळय तो करता. आनी आतां तुमी मिटिंगूय पळयलां आसतलें, आमचें डिस्कशन चालू आसलें तो कसो उलयता तो म्हाका दिसता हेचे वरसून सांगपाची गरज ना. आमचे कडेन कावन्सिलरां कडेन तांकां उलोवपाक रीत ना. तो आमचे लोकल म्हापशेकार जे येतात बाबडे आपली कामां खातीर हांगासर येतात ते फीज दिवन वता, इन्कम फुकट व्हरना. सो त्या खातीर लोकां कडेन उलयतना रीत आसपाक जाय. असलें काम जे हांगा करतात तेन्ना ते फुकट करिना, पेमेंट घेवन काम करतात. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. कारण बायलां येतात अक्षरशः गृह आदार व्हरपाक, जे स्किमी खातीर येता, विडो येता, सिनियर सिटीजन येता, हांकां अक्षरशः अशी उतरां जर तो उलयतलो जाल्यार कित्याक हांगा जाय. त्या खातीर ऑलरेडी हांवें सीपीक सांगलें, इवन आमच्या चीफ ऑफिसराकूय सांगलें तेचेर एक्शन घेवची आनी ताका थंयसरलो काडचो. मागीर जर तेचे कडेन जर काम जायना दुसरे कडेन खंय जाल्यार मेमो दिवचो आनी ताका बसोनी घरा असलें आमकां गरज ना. दिल्ले की सॅनिटेशन चार्जीसाचें जें क्लॅरिफिकेशन दिवंक जाय जावं कितें पब्लिकेक इन्फॉर्मेशन दिवंक जाय हें तुमी आमकां एक मिटींग घेयात स्पेशल म्हणून. पण आयच्या मिटिंगेकूय तो सब्जेक्ट घेवंक ना. हितून कळटा की आमची रुलींग जी कावन्सील आसा आमदार सगळे जाण कितले सिरियस आसा ह्या इशू बद्दल. अजून पर्यंत डीएमए कडसून अप्रुवल येवंक ना. सीएमान सांगल्या मागीरूय. तशेंच हांगासून लेटर जे वयपाचें आसलें तें म्हाका दिसता लेटूच गेला. ऑर्डिनरी काउन्सिल मिटींग आसलेली, थंयसर एक 4 एजेंडा आसलेले, कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स आनी 3 एजेंडा आसलेले. तितून एक एजेंडा आसलो तो जेजेर आमी KTC बस स्टँड आमची 12,500 स्क्वेअर मिटर, 12,750 आमचे कितें प्रपोजल मागल्या कितें आमी ती KTCक दिवपाची म्हणून. तेच्या बद्दल PPP मॉडेलाचेर एक प्रोजेक्ट येतलो म्हणून ताका हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें आनी बाकी 5 कावन्सिलरांनी आनी ऑब्जेक्शन हाडलें ताका. कित्याक त्या प्रपोजलाचेर कांयच नासलेलें. प्रपोजल कितें तें ओन्ली PPP मॉडेलाचेर दिवपाचें म्हणून अशें प्रपोजल घातलें, नोट आसलो असो. आनी तेजेर कांयच अशें प्लॅनिंग नासलें, कांय नासलेलें. आमी सांगलें कावन्सिलाक कितें मॅडमीक सांगलें तेजेर प्रपोजल येवं न्ही कितें तें, मागीर आमी तेजेर कन्सेंट दिवया. पूण जे रुलींग कावन्सिलर्स आसले तेंचे पयलीं ठरलेलें आसलें दिसता आनी तेंच्यांनी ना वोटींग घेवया म्हटलें आनी तें रेजोल्युशन पास केलें कन्सेंट दिवपाचें. पूण हांव म्हाजें एकूच आसलेलें तें कितें थंयसर सांगपाचें म्हणजे जशें मॅडमीक हांवें सांगलें थंय कितें जातलें. सपोज व्हडलो मॉल आहे PPPचेर जाल्यार आमचे जे पारंपारीक शॉपकार आसात म्हापशाचे आसात सगळे जाण तांकां खूब फायनान्शियली मार बसतलो ह्या मॉला खातीर. थंयसर जर बरें एक सोफिस्टिकेटेड बस स्टँड येता तर आमचें कांयच ऑब्जेक्शन ना अशें सांगलें. पूण थंयसर आयकपाचें हितून कोणूच नासलेलो. प्रपोजल टू इम्प्लिमेंट डॉग टॅक्स इन द म्युनिसिपल एरिया ताजेर सगळ्यांनी डिस्कशन केल्लें आनी आय हॅव कंप्लिटेड. तुमी हांगासर पळोवंक शकता कमल डिसोजा अपोज फॉर द इम्प्लिमेशन ऑफ द डॉग टॅक्स. सगळ्यांनी कितें उलयल्लें आनी हांगासर आतां आमी करेक्शन केल्लें. आय कंप्लिटली ओपोज केला. आय एम द ओन्ली कावन्सिलर. ही कॉपी तुमकां दिता फॉर नॉट टू इम्पोज. ओपोज केल्लो कित्याक आमचे कडेन म्हापशान डॉग्सांक फी लावपाक जे बीन लोकांचे प्रायवेट डॉग्स तांकां आमचे कडेन सुविधा ना. जशें की लंडन गल्फ कंट्रीनी तांकां पार्क्स आसता भोंवपाक, तांचे वेस्ट काडपाक मनीस आसा. तशें आमचे कडेन म्हापशान चलतलेल्या मनशांक फुटपाथ ना आनी हे डॉग्सांक कसले हे दितले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. लोटले गांवचे शेतकार खाजन जमनी विशीं बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ले टेनंट वाद सोडोवपा खातीर ताकतिकेन सरकारी कारवाय करपाची मागणी करतात. ह्या समस्येक लागून सरकाराच्यो कसल्योच येवजण्यो मेळनाशिल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायल्यात. पळयात. शेतकार आनी तांच्या वारसदारांनी गरजेची प्रतिज्ञापत्रां, टेनंट फॉर्म आणि कायदेशीर कागदपत्रां दिवन लेगीत सध्याच्या कोमनीदाद व्यवस्थापन समितीन हे न्हयकारिल्ल्याच्यो जायत्यो घडणुको शेतकारांच्या निवेदनांत मांडल्यात. हातूंतली जायती प्रकरणां 20 वर्सां पयलींची आसात. अपील आणि प्रक्रियात्मक आव्हानांक लागून सुनावणी सातत्यान फुडें धुकलत आसा. सरदेसाय हांणी परिस्थिती गंभीर अन्याय अशें सांगलें. हो कायदो गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार हांणी शेतकारांक हक्क दिवपा खातीर स्थापन केल्लो. शेत रोवपी शेतकार
तर त्यो पळय टेनन्सी आनी आमचे शेफाचेर आनी शेमाचेर आहा ते मेले. आमी आतां एप्लिकेशन केल्या आमकां कोमुनिदाद कॉर्पोरेशन दिना ते आमकां टेनंट मूव बांदून घेयना. तर ही डिफिकल्टी आमकां तितून सॉल्व जावपाक जाय कित्याक कसल्यो स्कीम येता कितें येता ते आमकां मेळना. आज आमी पुला लागून झगडटाय आमी झगडटाय शेत जावं ती कुमदादीची ओनर ते जावं आमी मेळो कितें कोण कितें आम कांय नाय तितून पूण आमी झगडटाय ते शेता लागून. तर ही टेनन्सी तर आमचे नांवाचेर येयली जायत मुखार आमी शेत रोवपा आनी खाजनांतले आमकां उमेद येतली. आजून देखून म्हणटा आमी शेतां कोण न्ही म्हणून ते पासत फकत आमकां होप इश्यू आमगे बरें काडटा. लास्ट आमगेले ब्रिज इश्यू लागून ते काडले आनी आमी कितले होपान विथ ग्रेट होप्स आमी येयले. आतां तुमी शेत रोवपा लागले शेत रोयता बापायच पावत तिथं वाचून सांगत काय म्हाका 90 पयलीं जाले तरी आसतना देखून हांव शेत रोयत म्हणलें म्हणजे म्हाका जाता भाशेन रोयता. तूं मुखार करता मातशें हेल्प केलें. एग्रीकल्चर टेनन्सी कसेल त्याची जमीन म्हणून जेन्ना कायदो आयलो भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलो हो कूड मुणकारांक आदार करपा खातीर हो कायदो आशिल्लो. आतां हे टेनंट ऑफ द कोमुनिदाद टेनंट ऑफ द कोमुनिदाद म्हळ्यार कितें कोमुनिदाद भाटकार आहलो तो आतां गेलो टेनंट बिकम डीम्ड ओनर्स व्हेरी क्लियर. आनी ते हांगा शेती करतात कसली खाजन शेती करतात. खाजन शेती म्हणटी खंयची मुख्यमंत्र्यान सांगला खाजन शेती आपूण रिवायव करपा खातीर सेंटरा कडेन पयशे मागता म्हणून आनी आदार मागता म्हणून. आतां हे शेती जिती दवरल्या आनी सरकारान जिती दवरूना ती आनी जे भशेन कोमुनिदाद वागता लोटलेची कोमुनिदाद वागता ताचेर अशें दिसता की हे जे नीज गोंयकार शेतकार आहा तांकां काडून थंयचे ते आनी कोणाक तरी थंय टेनंट करूंक सोदता अशें दिसता. कित्याक ही खाजन शेती जर जिती उरतली जाल्यार फक्त ते गोंयकार स्थानीक मनीसूच दवरूंक शकता जिती आनी तांकां उमेद आहा. 95-year-old farmer is there here. So it is something which is heritage. This becomes our agricultural heritage and we have to keep it alive. So I am going to raise this matter with the revenue minister and in the assembly asking that any appeal with regard to tenancy of these farmers, Khazan farmers from Lotili has to be decided within 3 months. It can't be perpetually kept open. तांकां फक्त कोर्टांनी भोंवपाक वापरूंक जायना. तांचे कडेन कृषी कार्डां आसपाक जाय, तांकां गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळूंक जाय, तांकां तांचे शेती प्रोटेक्ट करपा खातीर तांकां गव्हर्मेंटाचो आदार मेळपाक जाय. आनी तोच मेळटलो केन्ना जेन्ना तांची टेनन्सी तांच्या नांवार येतली तेन्ना. सो क्लियर कट टेनन्सीच्यो ह्यो ज्यो इश्यू आहा आज आमी लेटर बरयतात रेव्हेन्यू मिनिस्टराक मुख्यमंत्र्याकूय बी आनी हांव एसेंब्लीन इश्यू रेज करतलो आनी वी वील वॉन्ट जस्टीस इमिजिएटली. नाजाल्यार हातून वेस्टेड इंटरेस्ट आहा असो दिसता कोण तरी भायल्यान येवन तांचो जागो खावंक सोदता. इट लुक्स लायक अ व्हेरी क्लियर लँड ग्रॅब in motion set by somebody who does not own the property. Tenants are now deemed owners. Very clear. हांवूय भाटकार, I come from a भाटकार family. पूण जे टेनंटांक आमचे जे टेनंट आशिल्ले ते आज डीम्ड ओनर जाल्या आनी भाई कांय ऑप्शन ना. कसेल त्याची जमीन ते कसतात इतले वर्सां तांची जनरेशन्स कसतात. Therefore they become deemed owners. There is nothing else to it. And it has to be clearly set in the law. आनी तांकां प्रोटेक्शन मेळपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकार आणि मुजेफ शेख. पावसा बगर बरोच काळ रावले उपरांत निमणे पावसाचे गोंयांत पुनरागमन जाला. मंगळारा पावसाची नोंद जाली. आयज दिसभर पावस चालूच आसा. IMDन येल्लो अलर्ट 8 जुलय मेरेन वाडयला. उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. मंगळारा पावसान भर पडलो. बिरेस्तारा पुराय गोंयांत उटंगराच्या पावसाचो अदमास आसा. पावसाक लागून दिसाचे तापमान मातशे उणे जावंक शकता. तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. वाठारांत वादळी वाऱ्याचो अदमास आसा. वादळी परिस्थितीक लागून झाडां पडप, उदक भरप आनी असुरक्षीत वाठारांनी भूस्खलन जावपाचो धोको आशिल्ल्यान नागरिकांनी सादूर रावन प्रवास करपाचो सल्लो दिला. येल्लो अलर्ट 8 जुलय मेरेन. उटंगराचो पावस चालूच. मंगळारा सावन पावसाक सुरवात. दिसाची जाणवतली उष्णताय. बिरेस्तारचे तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.